जायते पावटी विबाळ्ळा मोग तुजो करूं जेजू सदांच हांव फाटीं रावला जिवीत म्हजें जेजू आयस्तान तुज्या स्वाधीन करता जेजू शिकोय म्हाका पयस करूं वाटोक म्हजें Odo म्हाका सायबा करूंक जिवीत तुज्या सारकें म्हज्या पासत दोनिया खुर्सार जिवीत दिले आपले काळीज म्हजे फाटकी मागता सायबा हांव बोगसोणें बिंदास रोल ऑन कर वैक्सिंग शेविंग या निट्टा जेजू तुझ्या पोवीत हातांनी रोजलोय हो सोबीत संसार जेजू तुझ्या पोवीत हातांनी सूर्याचो रेमाचो फांकलो उजवाड जेजू तुझ्या पोवीत हातांनी
Good evening, Father Rosario, and good evening, my dear devotees. To the 11th day, as we praise and worship our dear Saint, Saint Anthony of Padua, our dearest patron. Today we have again in our midst Father Roshan Rosario, who has come from Fatima Church. And he has just completed 2 years of his ministry. As since 29 years he has been working, and he just thought that the Lord has called me and he's joined the ministry in the Capuchin. But he has completed his MBA and BMS, and the most important thing what he does in the Capuchin ministry, he is taking care of everybody's accounts. So can we have a round of applause for Father Roshan Rosario? Thank you, dear devotees. Let's all stand as we take the entrance hymn. Hymn number 24 on page 78. Erkantuka sumia, erkantuka dunia, erkantuka ata ani sasna. Makarus loy tu somo kerja, we makapos loy tu jisakri kerja, tu we makabis loy sasa suka paucha, teri hau favone, somya hau favone, erkantuka sumia. Dunia, erkantuka ata ani sasna. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. नोवेन पदवाच्या सांत आंतोनीच्या मानाक विनंतीचे मागणे. Can you take your page number 7? म्हज्या मोगाल भावान भयणीनो, आतां आमी देवाक आमच्या बापाक प्रणिपात करुया. हे मोतीन दवरून कितल्या व्हड शेगुणांनी सांत आंतोनी बरोवन आसलो. ह्या वत्या देवाच्या मनशाचें उदाहरण घेवन आमी बापा लागीं मागुया. तुमची जबाब? सोम्या, हायक आमकां आमी मागता. सांत आंतोन एक सादें आनी खालतेचें जिवीत एका गरीब फ्रांसिस्कानाच्या वड्डीचे आपणायिल्लें. तेच भाशेन आमी ही एक खालतिकायेची जिवीत जियोंक आनी आमचींच काळजां गिरेस्तकायेक, आस्तेक आनी मौजेक लाभदोन ना जावंक. जबाब? सोम्या, आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनीक पवित्र पुस्तकाचेर आसलेल्या देवाच्या उतरांचो चड मोग आसलो. ताणें ताची शिकवण केली, मागणें केलें आनी तेच प्रमाणे तो जियेलो. अशें ताच्या मोगा आनी सेवे साखरे उद्देशी दिसून येता. ह्या देवाच्या उतराची रूच आमकांय लागूंक आनी तें उतर आमचें जिवीत जावंक. जबाब? सोम्या, आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनीक नांव दिल्लें आसा परजळतो आनी जळतो उजो, फतीमचो नाश करनारो. वावरिया आमच्या वाड्यान आसा तें सर खटेपण, साडयो, ओनीत आनी भ्रश्टाचार काडून उडोवंक. जबाब? सोम्या, हायक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनी एक व्हडा भावार्थ्यान भरलेलो मनीस. जेजूचें पवित्रपणाचें शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें आनी अविश्वासीपणांक ताणें पयस केलें. आमी वावरिया आमच्याय धर्मान आसा तें अविसपण, मागण्यांच्या लेटरांचो सांखल्यो, जादूचे नंबराचो उच्चार आनी दर एक
वांकडी सवय जी आमकां बसयता आनी आमकां अपवीत करता ताका आमी पाठ करूंक जबाब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. आपणा भोंवती आसलेले दुवेंच दुर्बलकाय आनी अदृश्ट आसा तें पळोवन जेजू भशेन सांत आंतोनीचें काळीज मोवाळ्ळें आनी कश्टांतल्यांक सगळ्या ह्या वायटांतलें सोडोवंक ताणें प्रयत्न केलो. हे ताचेंच उदाहरणाची देख घेवन आमी वावरिया आमच्या भोंवती आसलेल्या सगळ्या दुर्बल्यांक आनी कश्टांतल्यांक अपयज आसात, बेकार आसात, अंमल पियोन्यांक सांपडलेल्यांक आनी ड्रग्स घेतल्यांक आमी आदार दिवंक जबाब आमी मागता. सांत आंतोनीच्या जिवितान जेजूक पयलो स्नान आसलो आनी शुभ वर्तमान परगट करूंक जावन आसलो ताचो हेतू सांत आंतोनीचे देवस्थान न्हय फकत आमच्या गरजां खातीर मागूंक वो विस्मितां पळोवंक अशेंच न्हय पूण आमी चड आनी चड जेजूची ओडून आयकूंक आनी ताचो मोग आमच्याय काळजांनी पेटोवंक जबाब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. मागुया सगळ्या पिडेवंतां खातीर पिरायेवंतां खातीर आनी आमचे मदें आसलेल्या सर मोतीच्या पिडेन कश्टांतल्या खातीर सांत आंतोनीच्या विनवणेंत तांकांय मोतीची कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी मेळोवंक जबाब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. हांगा माग तुका जायतें. Dear devotees, as we are praying for our personal intention, let us also pray for the intention of a small 4 years old girl, Naira Pereira, for a good health, and also for Viana Pereira, who is celebrating her birthday today. And through the intercession of Saint Anthony, there may be showers of blessings on her and her family. जबाब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. मागणे स्वर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्गां दितां आनी वाखणटां तुज्या सेवका सांत आंतोनी पासत जाचो मोग जेजू पासत ताच्या राज्या पासत आनी तांणी हो मोग आमकांय एक क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमकां उर्बेन भरता. तुज्याच राजा पासत तोच मोग आसूंक आनी जेजूची सेवा करूंक आमकां आदार दी. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. निमाणे मागणे जो आमकां पोडाना जावंक शी करता आमकां निरोप्रादिनी आनी संतोषान आपले मोये मुखार हाडूंक ते एकलेच देवाक आमच्या सडवणदराक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं जावंक राजवडकी पदवी आनी अधिकार आदी आतां आनी ससनांच्या ससनाक आमेन. पाप साहेबाच्या तेसवां पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेला आमकां सिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टाळलें पडोवंक दिनाका पूण वाटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीन जेजू. संता मरिये देवाचे माये मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या दोसायन सतान सदा सर्वता. तीन नमान मरियेचें देवसांव. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. संता मरिये देवाचे माये मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोरये म्हजे माये म्हाका पातकांतली निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. संता मरिये देवाचे माये मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोरये म्हजे माये म्हाका पातकांतली निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले
समी तुजे संगता श्रेयामी तर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या गुशेन जेजू संता मरी देवाच्या माये मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोरये मुझे माये म्हाका पातकांतली निवार. सगळीं बसाय. Hymn number 32 on page 82. माये तू काकुतीन भरलेले राणी स्वर्गा संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासलेले Kindly stand, dear devotees. सर्वेस्वर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. लोक प्रमाणे शुभ वर्तमानातून घेतलेले वाचन. उपरांत घडले ते हे देवाचे उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती सेंसोन असलो आनी तो गेनेसरात तोल्याचे दोदेर उबो असलो. तेन्ना थंय तोल्याचे देगेर ताणें 2 होडी पळयली. कारवी देवून रांपणी धुतले. तांतले एक होडे सिमावाचे असले. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी होड्ड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकवून दितालो. उलोवन जातच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकान होडे भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमचे रापोनी घाला. ताका जाप दिवंक सिमावन म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पण तुजे उतराक हांव रांपोवन घालतां. अशें केले उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की तांचे रांपणी पिंजूंक पावलेले आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुना करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनी होडी भरले. ते पळयना फुडें सिमांव पेद्रू जेजूचे पांयान पडून म्हणलें, म्हजे सोशिलो पेल्यान सोर. सायबा, हांव एक पातकी मनीस. देवाचे उतर हे. Dear brothers and sisters, I would like to apologize first because I was in a hurry. I could not take my cassock. लोक घेवंक टायम मेळूना म्हाका. धांवन आयलो, ट्रेन घेतले, मेट्रो घेतले, थंयच्यान सांगले ताका सांगले, प्रियाक सांगले, हांव 7:30 वरां येतलो हांगा येवन म्हाका कळ्ळें, अरे कितें तरी विसरलो, अरे लोप विसरलो. एनीवे, मेसेज विसरूंक ना, कितें सांगूंक तें विसरूं ना, तें इम्पॉर्टंट आसा. मिसाक एक पाटी अशें जाल्लें की पिकनीक आहले, भुरग्या सकंत गेलो, हांव पिकनिकाक भुरग्या सकंत आले. दुसरे एक फादर लियो आयला न्ही हांगा, तो फादर लियोचे मीस जाल्ले आनी मीस सुरू जावन वतले. तो 7:10 जाले, 7:05, 7:10 तांणी फादराक विचारलें, मीस कोणाची आसा? मीस सुरू जावना. मीस फादर सांगता, अरे म्हजेच आसा, तूं येता गी.
पास थंय तो हांव धांवन गेलो आनी एक पाटी भितर आमी आल्बानी घालता कांयच घालूं ना डायरेक्ट आमी घालून असं विसरलो आल्तारान पावले तो कळले की हांव भितर काही नासतले सगळे ओपन आसले सर अशें जाता मीस इम्पॉर्टंट आसा मॅसेज इम्पॉर्टंट आसा केन्ना केन्ना आपण उस्तूर वी कन्सिडर आउटर अपियरन्स इम्पॉर्टन्स देन द इनर थिंग तो भायले कितें वस्तूर घालता तातूंत इम्पॉर्टन्स दिवं नाका मॅसेज कितें जाता भितरलो मनीस कसा ताका समजया तर एट दॅट नोट आय होप यू अंडरस्टँड आमी सुरू करूया आजचे टॉपिक आसा आजचे कितें आसा मिरेकल देवाचे उतर आयकलां आमी कितें खंयतोन आहले लूक प्रमाणे वचन खंयतोन chapter 5 1 onwards. I love this miracle. There are so many messages in that. कितले आसा आमकां messages थंयतोन आनी miracle of the catch of the fish, not catching of the catch of the fish. कितें धरले मासलेक सगळे बरें लागता न्ही आतां मेळचे ना 4 महिने पण सुके मासलेतून आमी काम काडटले पण फ्रेश मासली मेळ्ळा तांकां सुके मासली दिनात आमचो देव सगळे फ्रेश दिता बरेच दिता तर कितें मेळ्ळें पेद्रूक हां मासले मेळ्ळे निस्तो मेळ्ळे हां तर चमत्कार आमचे जीवनात एक बदल हाडटा कोणाच्या पण जीवनात हांगा मस्त लोक आसतले हांगा हात वयर करूंक सांगना पण कितें तरी एक चमत्कार घडले आसतले आनी ते चमत्कार घडले उपरांत आमचे जिवीत एकदमच बदल जाता ताचे मागीर आमकां वायट गजाल करूंक लागना ना आतां आय एम इन लव विथ द लॉर्ड नॉट बिकॉज ही हॅज वर्क मिरेकल इन माय लायफ बस बिकॉज ही हॅज डन वंडर्स इन माय लायफ एंड ही हॅज शोन हिज ग्लोरी तर ताचे मागीर आमचे जिवीत एकदम बदलता कितले लोकांक तुमी पळयले आसतले ना तुमचे पण जिवितान जाले आसतले कितें तरी एक तरी व्हडले चमत्कार जाले आसतले अशें म्हाका समटायम्स वी थिंक दॅट मिरेकल्स आर समथींग वेर लायट कम्स एंड एवरीथींग चेंजेस जीजस हॅज टू शो हिमसेल्फ एक असा मनीस आसा तो आसा साधू सुंदर सिंग हाऊ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ साधू सुंदर सिंग वेरी फ्यू पीपल अमेझिंग गाय ताचे जिवीत एक टाइम रीड करया साधू सुंदर सिंग ग्रेट गाय विथ ग्रेट मिरेकल्स इतले चमत्कार केल्ले ही इज एज गुड एज लायक इन द लायन ऑफ सेंट एंथनी अलॉन नॉट नोन अमंग कैथलिक्स नॉट अ कैथलिक सेंट he did not belong to any denomination. He belonged to Christ. And Sadhu Sundarak, he wanted to know God. Taka devache हे जाय जाले देवा कोण आसा खरो देव ताची ओळख जाय कोण आसा देवाक आनी ताचे माय ल्हानपणान मेळ्ळो आनी ताचे माय असो मोग ताका आसले ओत्रेकतलो की असो मायचो मोग ना देवाचो मोग ना कोण आसा देव आनी देवाचे वळख जाय आसले ताका आय कीप माय मोबायल हियर टू सी द टायम सो ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दोस क्वेश्चन देव कोण आसा आनी ताणे एक रात्री विचार केले की आज रातीक देव तू मुखार मुझे येवचो ना तर आज त्याच्या घराच्या मुखार हे आले ट्रॅक्स जाले आय विल गो इन फ्रंट ऑफ द ट्रॅक्स ते पटरीन बेतलो आनी ट्रेनाचे मुखार हांव जीव दितलो आयजच तू देव आसा खरो देव आसा तो तू मुझे मुखार येतलो आनी सांगतलो हांव देव रातीक तो अशें मागणे करतलो आनी तेच नाच ताचे रुमांत एक लायट आले मस्त व्हडले एक लायट आले आनी ताचे मुखार कोण आसलो जेजू क्रिस्त आसलो आनी ताणें सांगला तू म्हजो पूत आनी आयज पासून तू म्हजे आयकतलो ताचे मागीर साधू सुंदर सिंगान असो मनीस जालो ताचे जिवीत बदलले बायबल ताणें कॉन्व्हेंटान गेले एक टायम अशें आसले तो एकदम कट्टर आलो आमचे ताचे भावार्थान न्ही तो सिस्टर नन्ना पळयलो ताणें तांकां तांचे वर कितें पत्तोड उडयतालो पण ताचे मागीर दुसरे दीस ताणें सिस्टरा कडेन गेले आनी तांचे कडून बायबल घेतले बायबल शिकूंक लागलो ताचे भाव ताका मारूंक पळयताले ताचे जेवणांत पॉयझन घाले पॉयझन कांयच जावना ताका कांयच जावना पोटान दूख जालें बस जालें दुसरें कांयच ना मस्त मिरेकल जालें मागीर ताचे स्टोरी तुमकां ते आतां ते स्टोरी इम्पॉर्टंट ना पण ताचे जिवनांत एक बदल आयले दुसरे आसा ही असो आसा एक चमत्कार जातून कितें तरी जेजू आयलो दाखयलो हांव जेजू आनी दुसरे असे चमत्कार आसता जातून कितें नथींग स्पेक्टॅक्युलर I remember this boy, एक तरणाटो भुरगो, before joining seminary and all,
I used to work, so I had some money. So I used to go with friend. I had gone to with my friend to Kodaikanal. Just Kodaikanal, Ooty आणि सगळे ना तर आम्ही एक पॉइंटान आयले आणि ते पॉइंट आले सुसाईड पॉइंट आणि ताने गायडान तशेंच सांगले की अरे इफ यू जम्प मेनी पीपल कम अँड कमिट सुसाईड अँड देयरफॉर इज नोन एज सुसाईड पॉइंट इफ यू जम्प फ्रॉम हियर डायरेक्टली यू विल fall down more than 4,000 5,000 feet you will fall down. तो आम्ही पळत आले असे सकळनी आणि नंतर मुझे इश्तान जोक मारले की मरने का नेक्स्ट टाइम तो इधर ही आने का बचेगा नहीं चांस नहीं है. तो आमचे कुशून एक तरणाटो आल्लो. ही वॉज अलोन. नॉर्मली इफ यू गो टू सच प्लेसेस यू विल बी इन अ ग्रुप राइट. हू विल गो अलोन अँड ही स्टार्टेड लाफिंग. हसूंक लागलो. ही हसूंक लागलो आणि आम्ही अशेंच पळयताले अरे हांव कितोक आसता आमी जोक मारता आनी तो आसता आमी पण वी डिडंट देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू अस. You know, dear friends, my brothers, I had come here to commit suicide. And आम्ही असे पळयताले आम्ही सगळे हसूनचे वचूनचे बंद झाले आम्ही असे ऐकताले ताका. I had come to suicide, but looking at the beauty of the nature here, हे सृष्टी इतले ब्युटिफूल इतले सुंदर आसा ताका पळोवन आतां लागता की लायफ इज वर्थ लिविंग. म्हाका जिवंक आता परतून वचून हांव म्हजें जिवीत परतून सुरू करतलो. He was not much age, 17, 18, 19 maybe, not even 20. No, he was looking very young. And then we were like talking to him and this and that. And I don't know, but life must have been changed. He may not have become great saint or something, but he must have done something good. Because that day he saw the miracle of God, the miracle of his creation. अशे सगळे गजाल आमी पळय ना आमी आमचेच लायफांत आसा. आत्तां हांव येतलो. I knew I will reach. God will make me reach somehow here by 8 o'clock. I was just climbing this. I normally don't take escalators. I was just climbing the staircase. And लोक धांवतात सकलतून येतात धांवतात काही धांवतात. I don't know next what if they have come down for metro. I should be running. I wanted to take the metro, but they were running, coming down the metro. I don't know where they were running. Maybe they wanted to get the train. असा सगळ्यांचं जिवंत आसा बट धावपल आसा धावपल. Somebody who picked me up, Priya, she also is coming from. Everybody is running and rushing and everything. Somewhere we forget to see the miracle in that small child that you will find. Sometimes a miracle in that beggar also who you miss to see, you may not see. So those are the miracles. Sometimes then you will realize that life is better for me. We always complain. We complain that life is so frustrating. जिवितान कांयच ना कितें जिवंचे ते परतून घरा वयचे तेच बायल आसता त्याचे किरकिर भुरगे येतले अरे ही दी ते दी आनी सगळे बायल येतानी सांगता रे तो घोव आसा ताका तो बसला कितें काम करना हांव तकून येता तो पण काम करता हांव पण काम करता पण तो अशें बिहेव करता जशें व्हडलो काम केला हांव पण सेम काम करता हांव पण तकता पण ताका सायबा बसून बसता न्ही सोफ्यार आनी कितें करता मोबायल पळयता. म्हाका कांयच टायम ना सकाळ उठून म्हाकाच रांदूचें पडटा. कोणाचे सून प्रॉब्लम आसा सुनाक सासूक प्रॉब्लम आसा सगळे ते प्रॉब्लम आसा लायफान पण सम हाव वी फॉरगेट टू सी द मिरेकल्स द गुड हेल्थ द लॉर्ड हॅज गिवन द मिरेकल इन एवरीडे लायफ. हे आसा चमत्कार डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर आनी चमत्कार आमचे जिवितान केन्ना घडतले. You know what was this common among Sadhur Sujan Singh and Tornato? तांचेत कितें कॉमन आसलें कितें कॉमन आसलें. नेक्स्ट पॉइंट I would like to come to. The greatest miracle happened only when केन्ना जालें तांचे जिवितान चमत्कार only when Jesus came in their life. जेजू नातलो तांचे जिवितान तर तांचे जिवितान कितें आसलें निरासपण आसलें. कितें जिवंचें हांव जीवगात घेता हांव जीव दिता आनी हांगातून वेता तर जेजू आयलो. जेजूचो सृश्टी ताणें पळयलें सृश्टी ताणें पळयलें आनी ताका केलें हे लायफ म्हाका जिवंक देवान कितलें सुंदर केलें सगळें जग तो देव कितलें सुंदर आसतलो म्हाका देव पळोवंक. वय म्हज्या भाव भयणीनो हेच आसा जिविताचे चमत्कार. तर आयजचे आमी वाचोवपान येया. वाचोवपान कितें आसा पेद्रू आज आतां मिसाचे very good light and salt very good somebody remembers that light and salt of the earth that also is there we should be light and salt of the earth. आनी कितें जालें आयज आतां आमी आयकलें तें वाचोवपान कितें जालें पेद्रू कितें करतलो he was a fisherman right no he was a fisherman. जेजूक कितें हे करूंक आसलें
लोकांक प्रीच करूंक काडले ताका जागो जाय आसले ताणें सांगलें अरे बाबा तुजें बोट दी म्हाका अशें पण तूं कांय काम आसना तो कांय धरूं ना तुजें बोट खाली आसा म्हाका दी पेद्रून सांगलें ओके घे जेजून तर पेद्रूचे बोटींत जेजूचो हॉटेल कोण आयलो पेद्रूचे बोटींत कोण आयलो जेजू आयलो दॅट बोट इज लायक द सिंबल ऑफ कोणाचे कोण आसा आमच्या जिविता बसून आमचे जिवितान बोटींत जेजू ना जेजू सांगता हांव येवं की तुमी कितें सांगता ना जेजू हांव इल्लेशें बिजी आसा इल्लेशे वर्सां उपरांत आतां म्हाका लायफ एन्जॉय करूंक मागीर ये जेजू सद्दां विचारता हांव येवं तुजे बोटींत तुजे लायफींत आमी कितें सांगता पेद्रू बाबाशें कितें करता हांव हांगा बिजी आसा ताई बिजी आसा पण पेद्रून पयले बोटींत सांगलें ये म्हजे बोटींत ये ताचे मागीर कितें केलें जेजून कितें केलें देवाचो सोप दिलो ही प्रीच्ड आनी ताचे मागीर कितें जालें ताचे मागीर जेजू कवर जाल्ले ताचे लायफान प्रॉब्लम आसा तो निराश पण जाला रातभर तो काम करतलो आनी ताका मुस्तू मासली मेळ्ळें न्ही नुस्तें मेळ्ळें कांयच हाताक लागून ना ताचे खाली आसले आनी ते रापोवन साफ करतले नेट साफ करतले ताचे मागीर जेजून कितें सांगलें दुकान बंद एवरीथींग दुकान बंद करतले आनी ते जेजून कितें सांगलें आतां कितें पहिले रायट सायडचे पहिले कितें सांगलें ताणें इल्लेशें खोल उदकान गेल टेक इट लिटर डीपर and then you put on right left wherever he would have told left also but तुवें आयकलें आसतलें गे हांव आतां आयकलें नासतलें कित्याक कोण जेजू तूं आसा पाद्राप तूं आसा थंय लोकांक हें करता तूं म्हाका सांगतलो हांव आसा फिशरमॅन हांव नुस्तें पकडटा म्हाका खबर आसा तूं आसा कार्पेंटराक कितें खबर हांव तुका सांगतलो कार्पेंटर अशें कर तशें कर ना न्ही म्हाका चड सांगा नाका हांव करतलो हांवें रातभर कितें मेहनत केले कश्ट काडले हातांक कांय लागना आतां तूं एक कार्पेंटर येवन म्हाका सांगता की हांगा घाल तंगा घाल थंय वच हांगा वच पण पेद्रून चड आर्ग्यू करूं ना पेद्रूच्या मनान ताल्ले हे सगळे पण चड सांगू नात इतलेच बरें जाला लोकांक पण सांगले आसतले ताचे पण कित्याक तो जस्टिफाय करूंक लागला रातभर आमी बसले कांय थातू लागना आतां तूं म्हणटा तर आमी करया तो पण सांगले चल ताका दाखोवंक की मलचें ना तरी पण तुजे कुशीक हांव करता स्टील ही लिसन्ड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कितले पटी जेजू आमकां सांगता की इल्लेशे डीपन युअर फेथ टेक इट लिटल हॅव फेथ इन मी वी आर नॉट रेडी टू टेक दॅट वन स्टेप नॉट रेडी टू टेक दॅट एक फिलॉसॉफर आल्लो सोरेन केकेगार्ड ही इज टू से faith is like the leap of faith you have to take the leap in the darkness you don't know what is there in the darkness but it's a leap of faith pedrun te kella kedna we are happy with periphery इल्लेशे करिया इतले जाले बस जेजू ताचे मुखार म्हाका वसूंक ना ताचे मुखार म्हाका भिरूंकल दिसता वी ऑल स्कॅर्ड ऑफ डार्कनेस नो वी ऑल स्कॅर्ड ऑफ डार्कनेस पण पेद्रून ते केल्ले खोल उदकान गेल्ले ताकले घाले ताचे रापोवन आनी कितले ताका इतले मेळ्ळे की ताचे बोट बुडतले ताचे निराशपण जाल्ले आतां खुशालकायेन कन्वर्ट जाले कित्याक ताणें जेजूक आपले बोटीन घेतले जेजूचे आयकले आनी जेजू सांगाता रावलो आनी देखून ताचे जिवितांत बदल आयले चमत्कार जाले आनी व्हडले चमत्कार कितें तो जेजूचो पाटलाव केलो ताणें वस ताचे ते पातोकपण आसले ताका कळ्ळे येस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेनी टायम्स वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू गॉड इवन इफ यू हॅव इनवायटेड आमच्या जिवितांत आसा जेजू आसा पण ताचे आयकूंक आमी तयार ना म्हाका चड खबर आसा वॉट द वर्ड ऑफ गॉड से लीन नॉट ऑन युअर ओन अंडरस्टँडिंग बट ऑन द अंडरस्टँडिंग ऑफ द लॉर्ड समटायम्स कीप युअर बेजा खोपडी साइड let the wisdom of God Holy Spirit Pentecost आयले न्ही wisdom of God let the wisdom of Spirit guide you it is not rational जेजू सांगता आसतले ते कितेंच nothing will be rational कांयच तुमकां कळचें ना अरे कितें this is logically wrong पण जे देवाचे लॉजिक आनी हे जगाचे लॉजिक ऑपोजीट आसा If you go by the logic of the world, तुमका
निरासपण हात खाली आसतले, बोट खाली आसतले. आयज आमी मागणी करया. आयज तुमकां लागता की समवेअर आय एम स्ट्रगलिंग इन लायफ, फायनान्शियली पयशे ना, कामाचे प्रॉब्लम आसा, ऑर सम बॅड हॅबिट, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर मेनी इयर्स. कितें तरी वायट संवय आसा, आमी स्ट्रगल करतात, कितें तरी आसा ते आमकां एक चमत्कार जाय जिवनान. साधू सुंदर संत भाशे, सगळे संतान भाशे, सगळे संत पयले पासून जन्मले पासून संत नासतले. कितें तरी तांचे आसले जिवीत आनी ताचे मागीर बदल जाले. जेजू आयले ताचे मागीर नो टर्निंग बॅक. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस. पेद्रूच्या जिवनान पंताने आज आमी लेट्स टेक 5 minutes बिफोर वी गो टू स्लीप. 5 मिनटां घेया. Just don't go to sleep watching Netflix. Don't sleep with Netflix, but sleep with the Lord, right? Sleep with the Lord. Hear the word of God before sleeping. At least do that. Don't do that. Don't sleep with movies and everything. तुमचे स्वप्नान पण तेच येतले, violence and everything. That's why there's so much violence in the society, because we are taking in all the wrong things. Taking all the wrong things in a boat. Let's empty that boat of all this thing and bring in Jesus. जेजूक आज इन्विटेशन दिया. जेजू मुझे जीवनांत ये, जेजू मुझे बोटींत ये, आनी मागणी करया जेजू मुझे बोटीन खुशालकाय आनी कुरपेन तुझे बोर, इतले कुरपेन बोर की तुझे तावनच म्हाका खुशालकायन मेळटले. आय डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड. आय ओनली वॉन्ट यू. कम अँड फिल माय बोट, कम अँड फिल माय लाईफ विथ यू. लेट अस आस्क फॉर दिस. हे कृपे खातीर आमी संत आंतनी आनी अंकोर मारी खातीर मागणी करया आनी आमचे जिवनांत आनी आमचे बोटीन जेजूक आपोवया. Hymn number 27, page 79. काणिको घेवन आमी आयल्या बाबा, ओपोन दिता देव तुका, भक्तीपणाचो करतो बाबा, स्वीकार तूं कर ये बाबा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभोय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभोय देणी सर्गिता. ये बाबा काणिको, ये बाबा काणिको, काणिको घेवन आमी आयल्या बाबा, ओपोन दिता त्यो तुका, भक्तीपणाचो करतो बाबा, स्वीकार तूं कर ये बाबा. सगळी उबे राहा. मिलाग्रोज रिस्पॉन्सर पान क्रमांक 10. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावन. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये दावचे मे आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनाथ बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, जसा आदी तसा आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन, तुझे राज आमकां येवन,
तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बुडलेले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये दावचे मे आमा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे दुखलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बुडलेले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये दावचे मे आमा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जाय तुका विस्मिताचे बाग तर सांत आंतनी लागी माग पळे कसो देवचार पोळटा इफेर्नास्यो टालन्यो मोडतात. आमची जवळ सांडलेली वस्त रोखडी मेळटा बणकुनीचे दार उगडटा आनी फोर्सार त्या मोडाच्या उसंबोळ दर्यांत तांडवता. सगली मनशाची पिडा तंडयता आनी ना जाता सांगतात डोल्यांनी देखलेले त्या वयर सांगतीत पुरुष पादुवाचे. आमची जवळ सांडलेली वस्त रोखडी मेळटा बणकुनीचे दार उगडता आनी फोर्सार त्या मोडाच्या उसंबळ दर्यो तांडवता. ताचे ओगोनीत मोजोतीन पेस्त धर्मसूख मोर्न पाटी सरता ओसोक्त जालोलो गोटवता पिडेवून तो बरो जाता. आमची जवळ सांडलेली वस्त रोखडी मेळटा बणकुनीचे दार उगडटा आनी फोर्सार त्या मोडाच्या उत्सांबोळ दर्या तांडवता. अनंत बापाक अनंत पुताक अनंत स्पिरीत संताक जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वाता आमेन. मानवली सोम्या तुज्या साकराक आनी ताचे वरवीं व्हडां विस्मितां तुवें केल्ली. तुमची जवळ सगळ्यां पासून परकोडून सोम्या तुजे पवित्र नांव मागुया. ए देवा बागेवंत आंतनीची तुज्या कन्फेसराची अत्रेकलेली परोप कुशाल करूं सायबा तुजे इगर्जेक तिका मेळूंक सदांकाल आत्म्याचो आदार आनी फावो जावंक बोगूंक ससनाचो संतोष. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. Kindly be seated, my dear devotees. List of donors: Gideon Christopher D'Souza Uran, Clifford Richard Ribello from Bamanvada, Albert and Grace Briganza from Bamanvada. We thank you for your generous contribution. Tomorrow, 12th day, the Navina services will be in Marathi, and we have once again invited Father Anthony Pereira from Fatima Church, Kirol. Father Izzaro, thank you on the behalf of the Society Trust and the dear devotees present here for accepting our invitation. Though you didn't wear the crasser, but I think you gave a wonderful sermon. Can we have a round of applause for Father? My dear devotees, you will agree with me with what the sermon was given by Father Roshan Rosario. And hope, Father, that we will definitely try to implement in our lives. Few things which I jotted down was, outer look is not important, but the inner looks are very important. We should try to deepen our faith more in the Lord. And last but not the least, the most important thing which Father Roshan told us is, please to read the Word of God before going to sleep.
Father Roshan, once again, I thank you for the wonderful homily which you gave us. Once again, my dear devotees, we have a round of applause for Father. Let's all stand as we proceed with the Novena prayer. नोवेनांचे मागणे पेज नंबर 11. ये आनंदवन सांत आंतोनी जेजू आणि मोरीच्या विश्वासा आणि भेटलेल्या साकरा आणि सान फ्रान्सिस असिसीच्या पहिल्या ओर्दीच्या जोलट्या दिव्या तुका जो देवान बोरला देण्यानी आणि सैम्यावरत्या पोदवेन सगळे भुतांचेर आणि देवसाराचेर जे राज करतात या संसारान घालून तांकां सगळ्यांक तुझे खुशेखाल आणि करून ताका एक उपकारांचो देणार खालतेपणान तर तुका उलो मारून रोकडेंच पळता मोर चुकी खरगां देवसार आणि पिश्तांचो असो पिडेवंतांक मेळटा भलायकी आडकळेन संपडलेल्यांक आदार थोंटे पांगळे बरे जातात दर्यांचे मोड थंडवता सगळे पेरेगांव ना जाता सगळे देखते आणि गुप्ते दुस्मान दुस्पडटात उज्याच्या दोन कांपीच्या पेरेंगांतले निवारतात आणि सांडलेल्यो वस्तू मेळटात शेकी सगळे उपकार मेळटात तुझे ओजपांचे पदवेच्या बळान आमी मागतांव तुझे लागीं विनोती करूंक जेजू लागीं जो ल्हान भुरगो जावन येतलो तुझे वेंगेन आपुरबायेचे उमाळे घेवंक आणि ताचे बोव भाग्यवंती माये लागीं जिचो तूं व्हरतलोय एक विश्वासी चाकोर मेळोवन घे आमकां आत्म्याची आणि कुडीची कृपेचे उपकार जांची आमकां चड गरज अदीक करून हांगा तुमची गरज मागात. Dear devotees, as we pray for our intentions, let us pray especially for the intention of Francis Crasto as he has offered this novena today as its mother's birthday. That through the intercession of Saint Anthony, she might have good health. Also, let's pray for Mr. Menino Calasso, Mrs. Aspidin Calasso, and Master Alex Calasso, who has also offered this novena. Let us pray to Saint Anthony that through the intercession there may be abundance blessings on the families for their good health, for their prosperity in their lives. पाव आमकां आमी सगळे अडखळेनी आणि खंती दुखांतली आमी सर्गींची वाट दाखोवन पावच्याक ससनांच्या सुखाक अशें जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो राज आमकां दी आनी आमची सुटलेला आमकां तशी आमची पातकां मुगोस आणि आमकां ताणे पडोवंक दिनाका पूर्ण नटातले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे क्रिस्तो जेजू. आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक माग आमचे पसोत हे भाग्यवंत सांत आंतोन जे जेजू क्रिस्तान आमकां दिवन म्हणला ते आमकां लागूनच्याक मागया. सर पदवेदार आणि ससनांच्या देवा ज्याने तुझ्या विश्वासे सोन कन्फेसरा सांत आंतोनीक आनंद बरीत केलोय दिवन ताका थामान आसतना मिलाग्री करचे देणे काकुतीन आमकां आयक आनी निर्मी जे आमी विश्वासान आनी ताच्या पुण्या वरवीं मागतांव ते आमकां ताचे मजतीन चुकान आसतना फावो जावं
क्रिस्ता आमच्या धन्या वरवीं अशें जावं. हे जेजू आम्ही मागता हे सगळे मागण्या तुझे भुरग्यान तुझे मुखार दवरला. संत अंतनीचे विनंतीतन हे सगळे जिवितांत सगळे लोकांच्या जिवितांचे चमत्कार घडय आणि त्यांचे जिवितान बदल हाड आणि त्यांच्या जिवितान तुझे कृपा दी. हे मागणे करता आम्ही जेजू क्रिस्ताचे नावेन. आमेन. संत अंतनीचे विनंतीचे मागणे वरवीं सोरपतवेदा देवाचे बेसांव घेया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्माचे तुमचे वर देऊन आणि सदा सदा काल तुमचे वान असून. आमेन. Sant'Antoni Bocta Santa, Portugal tu sonot vota, tuja livrar kelta bocta, meninche surayan soraza, tuja livrar kelta bocta. Away.